कितले पावले कितने Right now we are at the Borim, and as you can see, such a wonderful step has been taken by Borim village, and they are distributing the vegetables door to door. And you can see people are around, they are making sure that they keep the social distance so that nobody gets affected with the virus. Okay, as you can see, they have kept the social distance and they are taking care and they are distributing the vegetables at each and every house. माझे नाव मनोहर नायक, हांव एक्स सरपंच आणि सध्या बायल सरपंच म्हणून काम करता. आणि सध्या आमी लोकांक सद्याक कोरोना व्हायरसाक लागून घरांतसून भायर सरपाक मेळना आनी पोटाचो प्रश्न आसा खावपा जेवपाचो. तेन्ना आमी सगळ्यांनी ठरयलां की लोकांक आमी अवेरनेस केला लोकां खातीर की तुमी कोणेच भायर सरचे न्ही, तुमकां जें कितें लागता तें आमी प्रोवायड करता, सर्विसीस दितले आमी. आनी ते प्रमाणे आमी आज हांगा बरी भाजी प्रत्येक वार्डान डिस्ट्रिब्यूट केल्या. ती MLA श्री सुभाष शिरोडकर हेणें थंयसून पॅकींग करून आमी ती सवाय भितर म्हणजे एक पॅकेट 150 रुपयांक आमी फ्री सर्वीस डोर टू डोर करतात. आनी ते आमी त्या प्रमाणे आज सुरू केल्लें आसा. तशेंच लोकांचो आनी प्रश्न आसा की कड्डणाचो म्हणजे बाकीचे रायस हे ते, पूण लोकांनी धीर धरचो की सध्या तरी कांय कोणाक प्रॉब्लेम ना, पूण एक 2-3 दिसान आमी ते डोर टू डोर सर्वीस दितले. कोणेच भिवचे न्ही. फक्त एकच रिक्वेस्ट आमी करता की कोणेच घरांतल्यान भायर सरप ना. तुमकां जें कितें जाय खावपा जेवपाचें तें सगळ्यांक घरान मेळटलें. भिवपाची कांयच गरज ना, स्टॉक आसा. फक्त पासेस काडपाक जाय. 1-2 दिसांनी प्रोसेस सुरवात जातलो अशें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. आनी ही जी आतां भाजी डिस्ट्रिब्यूट करता ती थ्रू आमदार तेणें ऑर्डर करून हाडून ती पॅक करून आमकां हांगसर गांवान वार्ड वायज दिवपाक लायल्लें आसा. आनी ती सवाय भितर एक 150 रुपयांनी तेजें एक हें करपाक लायलां. कसली भाजी आहा? भाजी हितून टमाट, बटाट, कांदा आसा, मागीर तितून वालपापडी आसतली आसा, मिरची आसा, बारीक जें कितें लागता पळय तें आसा. वांयगे बीन ना, जें कितें नॉर्मल जें कितें लागता पळय तें. आनीकय हें केल्लें आसा तेणें, पूण ती एक 2-3 दिसांनी मेळटली म्हणटा. आतां तुमकां कितें लोक कसो हें करता, तुमी लोकांक सगळ्यांक तुमचो नंबर दिला जाल्यार ते कॉल करून तुमकां मागता ओ कशें काय कितें? जे कितें लोकांचे प्रॉब्लेम्स आसा पळय ते जे वार्ड मेंबर्स जे कोण आसा पळय पंच मेंबर हे आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करता. आनी ते प्रमाणे तेंचे कितें रिक्वायरमेंट आसा पळय ते नोट डावन करता आनी ते प्रमाणे तांकां ते दिवपाचें हें करता. आनी सद्याक अवेलेबल ना, पूण एक 2-3 दिसांनी जें कितें आसा एकदम झूप करून आमी कांय हें करपाक शकना न्ही. आनी मातसो टायम वयतलो. एक 2-3 दिसांनी तेंचे जे एम्बिशन कितें आसा ते फुलफील आमी करतले. आनी प्रत्येक वार्ड मेंबर काम करता.